प्रसादाचो प्रश्न तडीक लायना जाल्यार फुडले वेंचणुकेंत खंय बीजेपी आड वावुरतले। समज बरें कितें जर गव्हर्मेंटा भितर स्थान ना जाल्यार येता ते 2019 इलेक्शन आमी अगेन्स्ट बीजेपी कंटेस्ट करतले, म्हणजे अगेन्स्ट बीजेपी काम करतले सगळे मेळून, म्हणजे पंच आसा, सरपंच आसा आनीक इतर आमी नगरपालिका आसा, सगळे मेळून आमी एक अशें ठरयल्लें आसा आतां की 2019 इलेक्शनाक अगेन्स्ट बीजेपी काम करपाचें, नाल्यार आमकां आनी कांय ऑप्शन उरचो ना। सावले धरणाचें उदकूय आडावपाची धमकी। आमचे डॅम जे आसा ते डॅम आमचे उगे पंचायती भितर येता, ते पंचायती भितर येता आसतना आयज इंडस्ट्री म्हण सगळे बाकीच्या वेर्ना इंडस्ट्री म्हण बाकी सगळे इंडस्ट्री म्हण सगळे उदकाचो सोर्स आख्या सावथ गोवा हें उदक जें आसा ह्या डॅमाचें वयता, आनी हे आमकां एक अशें आंदोलन करचें पडटलें। आमकां हे सांग्या भितर मिनिस्ट्री मेळटली जाल्यार आमकां आयज अशें आंदोलन करचें पडटलें जे डॅम जे आसा जे उदक एक कमीत कमी 8 दीस तरी खंय तरी बंद दवरचें पडटलें। सारकें आमकां हेच्या फाटल्यान आमकां खंय ना खंय तरी आमकां ह्या सांग्या भागा भितर मिनिस्ट्री मेळटली। आयज फाटल्या कितलेशे टर्म जाले काँग्रेसीच्या काळा भितर एक आमचो पांडू वासू नायक आमदार जावन गेलो, तर मिनिस्टर जावन गेलो, त्या टायमार जे डेव्हलपमेंट सांग्यार जाल्ले त्याच्या फाटल्यान बीजेपीचे 4 आमदार निवडून गेले, तरी पूण आमच्या सांग्याचो कांय डेव्हलपमेंट जायना। प्रसादाक खंय पर्यटन खातें ना जाल्यार पर्यटन महामंडळ तरी जाय। टुरिजम कित्याक मागता की आमचे जे नेत्रावळी गांव जो आहा तेका खुबशे टुरिजमा खातीर ते करूंक मेळटा। हे कॉर्पोरेशना प्रमाणे खुबसो आमचो पाटीचो गांव जो आहा तोय कॉर्पोरेशना म्हणजे टुरिजमाच्या माध्यमाच्यान इम्प्रूव जावंक शकता। सांगेचो जो वाठार जो आहा तो टुरिजमाच्या माध्यमाच्यान मुखार जावंक शकता। आनी गोंयचे जितले लोक जे टुरिजम म्हणून येतात म्हाका दिसा 1000भर जे डॅम जे पळोवपाक लोक येतात हेजे वयल्यान दिसता की खरेंच हे मतदारसंघात टुरिजमाचे जे कॉर्पोरेशन अदरवायज आतां टुरिजम मिनिस्टर म्हणून हे प्रसाद गांवकाराक दिवंक जाय। आमचे सगळ्यांचो जो सपोर्ट जो आहा प्रसाद गांवकारा आसा। हळदोणचो आमदार म्हणटा बार्देशांतलें मंत्रीपद बार्देशांतूच जाय, आपूण जावं मायकल कोणाकूय दिवं येता आशिल्लें। फायनली द न्यूज इज प्रॉमिस केल्लें आमकां, आमच्या ऑलम सीएमान प्रॉमिस केल्लें ह्या असेंब्ली की तुका निवडून तेशें ना ग्लेनाक निवडून हाडत, लेट हिम क्लेम फॉर अ मिनिस्टरशीप, दे विल डिसायड। एंड अशें कितें लोक कितें आतां सगळे आपले लोक रावतात आशेन की मंत्री जायत आनी कामां बरी जावची। कामां जाल्लीं आसा खूब, सी माय पडेज गेम मी लॉट ऑफ सपोर्ट, हाय डन लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट, बट एक आशा आसता वेन समबडी CM Sangha Glen is dynamic, Glen has been doing well, he's been working well, taken everything together, and of course they proved it for the second time. So people has wondered why is Glen not given a ministership. Of course that is for the party to decide. Finally party decides, the high command decides, and what they have taken to decide. But one thing is मातशे आमचे Lok Sabha election is around the clock, full day assembly जातली. But at least I feel, my personal view, we should have got a representation for Bardesh. Koning the Michael Lobo is there, Glenn Tickler is there. They should have given a representation to Bardesh. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी श्यामसुंदर फडते।